फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टी व्ही अपडेट्सांतल्या 21 जूनाच्या हायलायट्सीक तुमकां स्वागत. 21 जूनाक जाल्ल्या मॅचींतले पयले हायलायट्स. वर्ल्ड कप सर्तीच्या इतिहासांतलो 1000वो मॅच 21 तारखेक जालो. ह्या मॅचींत जपानान दणदणीत जैत मेळयलें. जाल्यार ह्याच मॅचींत शेकी दुसरी हार घेवची पडल्यान ट्युनिसिया टीम स्पर्धेंतल्यान भायर गेली. जर्मनी खातीर सुपर सब म्हळ्यार सबस्टिट्यूट खेळगडो डेनिस उंडाफ हाच्या गोलाक लागून जर्मनीन सेगीत दुसरी मॅच जिखली आनी ते नॉकआउट फेरयेंत गेले. जर्मनीन आयव्हरी कोस्टाचेर 2-1 अशी हार घाली. आनीक एका मॅचान कुरासांव हे पयलीच वर्ल्ड कप खेळपी टीम ह्याचे गोलकीपर इरॉय रूम हाणें 15 गोल फटके आडयल्यान हो एक विक्रम जालो. ह्या मॅचींत कुरासांवान इक्वेडोराक 0-0 अशें गोल बाजार बीन दवरलें. आतां 21 तारखेक जाल्ल्या मॅचीचेर पळोवया. टॉरंटो हांगासर जाल्ले मॅचींत जर्मनी एका गोलान फाटल्यान आसली. आयव्हरी कोस्ट जर्मनीक हारयतलो की कितें अशी स्थिती आसली. पूण 60व्या मिनटाक जर्मनीचो कोच जुलियन नागेल्समन हाणें 2 बदल केले. ताणें ग्रावंडार डेनिस उंडाफ हाका धाडलो. त्याचे बरोबर नदीम आमिरी ह्या खेळगड्याक मैदानार धाडलो. ह्या दोगांय खेळगड्यांनी 68व्या मिनटाक जर्मनीक बरोबरी करपी गोलांतली तयारी केली. आमिरीच्या पासाचेर उंडाफ आनी गोल करून जर्मनीक बरोबरी सादून दिली. ताचे पयले पश्चिम आफ्रिकेंतल्या आयव्हरी कोस्टान एका गोलान आघाडी घेतिल्ली. अमाद डियालो हाचो फटको रिबाउंड जाल्या उपरांत तांच्या केसी हाणें गोल करून जर्मनीक फाटी घातलो. आयव्हरी कोस्टाचो हो गोल फर्स्ट हाफा मेरेन कायम आसलो. फर्स्ट हाफाक जर्मनीक 2 चान्सीस जातले. दोनूय चान्सीस तेंच्या रेफ्रीन अवैध ठरयल्यान ते गोल जावंक शकूंक ना. पूण 68व्या मिनटाक उंडाफ हाणें गोल करून आपल्या टिमीक बरोबरी सादून दिल्या उपरांत इंजुरी टायमाक नाट्य घडलें. इंजुरी टायमाच्या 4थ्या मिनटाक उंडाफ हाणें परत एकदां जर्मनी खातीर मत्तीक धांवून येतना सामकें लागींच्यान भेदक हेडींग सारलें आनी जर्मनीक 2-1 अशी आघाडी मेळोवन दिली. ह्याच आघाडीच्या बळार जर्मनीन वर्ल्ड कपाच्या नॉकआउट फेरयेंत प्रवेश केलो. तांचो ह्यो ई गटांतलो सलग दुसरो विजय थारलो. आतां तांची फुडली मॅच इक्वेडोर पंगडा जातली. ही मॅच जर्मनी तितली म्हत्वाची नासतली. फाटल्या मॅचीक आयव्हरी कोस्टा कडल्यान इक्वेडोराक हार घेवची पडिल्ली. आतां कुरासांव ह्या पंगडा वांगडा आयव्हरी कोस्ट खेळटले. आयव्हरी कोस्ट पंगडाचे 3 गूण आसात. आयव्हरी कोस्टाकूय फुडले फेरयेक वचपाची संद आसा. वर्ल्ड कपाक फाटल्या 2 फावटी 2018 आनी 2022 ह्या वर्साक माजी विजेते आसले जर्मनीक रावंड रॉबिन फेरयेकच भायर पडचें पडिल्लें. पूण 2014 उपरांत तेमी पयले फावट वर्ल्ड कपाच्या नॉकआउट फेरयेक प्रवेश केलो. जर्मनी खातीर उंडाफ हाणें आतां पर्यंत बरी कामगिरी केला. जर्मनी कडल्यान आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार खेळटना ताणें 8 मॅचींनी आतां पर्यंत 9 गोल केल्यात. ह्या वर्ल्ड कपाक उंडाफान एका विक्रमाचोय बरोबरी केला. सबस्टिट्यूट असो म्हणून मैदानार येतना ताणें 3 गोल केल्यात आनी 2 असिस्ट केल्यात. हाचे बरोबर ताणें कॅमेरूनचो आदलो खेळगडी कॅमेरून मिला हाच्या विक्रमाची बरोबरी केला. मिरोस्लाव क्लोज हाणें 2002 वर्सा जर्मनी खातीर लागोफाट 2 वर्ल्ड कप मॅचींनी गोल केल्ले. आतां ह्या विक्रमा कडेनय उंडाफ हाणें बरोबरी केला. विश्वकरंडक स्पर्धेक पळोवपाक गेले जाल्यार ब्राझील हो सदांच फाटल्यान पडल्या उपरांत जैत मेळोवपाचो प्रयत्न करता आनी तांकां यश आयलां. हेजे पयलें तेमी आतां मेरेन त्यांनी 16 मॅचींनी अशी कामगिरी करून दाखयला. वर्ल्ड कपांतलो होय एक विक्रम जावन येता. जर्मनीचो 40 वर्सां पिरायेचो गोलकीपर मान्युएल नॉयर हाणें एक विक्रम केलो ह्या मॅचीन. तो वर्ल्ड कपांत 21 मॅची खेळपी पयलो गोलकीपर थारला.
ताणें फ्रांसाच्या ह्युगो लॉरीस हाज्या विक्रमाक फाटीं उडयलो. लॉरीस हाणें 20 वर्ल्ड कप मॅचींनी गोलकिपींग केल्लें. ही गटांतल्या आनीक मॅचींनी क्युरासांव आनी इक्वेडोर हांचे मजगतीं मॅच उमळशीक वाडोवपी ठरली. मॅचीचेर इक्वेडोर पंगडाचें वर्चस्व आसलें. कॅन्सस सिटी हांगासर जाल्ले ह्या मॅचींत इक्वेडोरान एकूण 28 फटके मारले. तितूंतले 15 फटके गोल पोस्टाच्या दिशेन आसले. ह्या 15 फटक्यांतलो एकय फटको यशस्वी थारचो ना हाची खबरदारी क्युरासांवचो गोलकीपर इरॉय रूम हाणें घेतली. ताका लागून तो वर्ल्ड कपांतलो 21 ह्या दिसाचो हिरो थारलो. कुरासांव पंगडान वर्ल्ड कपेक पयलेच फावट खेळटना. कुरासांव हो देश कॅरेबियन समुद्रांतलो देश आसा. त्यांनी ह्या वर्ल्ड कपांत पयलेच फावट खेळटना ऐतिहासीक गूण मेळयलो. त्यांची ही दुसरीच मॅच. फाटल्या मॅचीन जर्मनीन तांचेर 7 गोल मारिले. पूण ह्या वेळार कुरासांवान खूब बरी गेम करतना इक्वेडोराक एकय गोल जावंक दिनासतना वर्ल्ड कपांतली आपली पयली क्लीन शीट राखली. ह्या मॅचींत 68,000 जास्त लोक उपस्थित आसले. हातूंत नेदरलँडचो राजा विलेन अलेक्झांडर आनी राणी मॅक्झिमा हांचोय आस्पाव आसलो. 37 वर्सीय गोलकीपर रूम हाणें ह्या मॅचीन खूब बरी कामगिरी केल्ल्यान तोच मॅन ऑफ द मॅच ह्या पुरस्काराचो मानकरी थारलो. 1966 वर्सा सावन वर्ल्ड कपाचो आमी इतिहास पळयलो जाल्यार पयले फावट एका गोलकिपरान एका मॅचीक 66 फटके एका गोलकिपरान 15 फटके आडकोवपाची ही पयली वेळ थारली. इक्वेडोर पंगडाक गोल करपाचे बरे संद आसली. तांच्या गोंजालो प्लाटाक हाका सेकंड हाफाक बरी म्हळ्यार अशी गोल जातलो असो दिसतालें. पूण रूम हाणें ऐन वेळार बॉलाची झडप घातली आनी बॉल आडयलो. ई गटांत इक्वेडोर आतां जर्मनी आड खेळटली. इक्वेडोरा खातीर ही मॅच खूब कठीण जावंक शकता. कारण तांकां पयल्या मॅचीक जे पयली फर्स्ट रावंडाची पयली मॅच जाली तितून आयवरी कोस्टान एका गोलान हार घातली. आतां तेंच्या खात्यांत फक्त एक पॉयंट आसा. जर्मनी कडेन हारले जाल्यार तांकां फुडें वचप शक्य जावचें ना. कुरासांव आयवरी कोस्टा आड खेळटले. आतां कुरासांवचो पंगड इक्वेडोरा कडेन ज्या प्रमाणे खेळ्ळा तसो तेमी भक्कम बचाव केला तशें फुडल्या मॅचीकूय करतले काय हें पळोवचें पडटलें. ह्या मॅचीच्या अनुशंगान आमी एक जाणून घेवपाक की क्युरासांव ह्या फुटबॉल विशीं आमी जाणून घेवया. कुरासांव हो कॅरेबियन देश आसा. ह्या वर्साक जे देश वर्ल्ड कपांत पार्टिसिपेट जालात त्या देशा भितर सगळ्यांत कमी लोकसंख्या आसपी हो देश. ह्या देशाक नेदरलँडाचे आदले यशस्वी कोच डीक एडवोकाट हांचें मार्गदर्शन लाभता. कुरासांवचे भोवतेक खेळगडे हे डच जावन आसात. नेदरलँडाक तांचो जल्म जालो. डच फुटबॉल लिगांक ते खेळटात. तांकां तसो अनुभव बरो आसा. पूण देशाच्या पातळीचेर ते कुरासांवचें प्रतिनिधित्व करतात. एक प्रदेश ह्या नात्यान कुरासांवान 6 एप्रील 1924 वर्सा आपली पयली आंतरराष्ट्रीय मॅच खेळ्ळी. उपरांत ते देश जाले आनी देश जाल्या उपरांत 18 ऑगस्ट 2011 दिसाक ते पयले आंतरराष्ट्रीय मॅच खेळूंक शकले. फिफाच्या जागतीक मानांकनाचेर आमी नजर दवरली जाल्यार कुरासांव पंगड सद्या 22व्या क्रमांकार आसा. विश्व वर्ल्ड कपांक इक्वेडोर पंगड आतां मेरेन शेगी 4 मॅची एकय मॅच जिखूंक शकूना. हातूंत तेंचे 2 बरोबरी आनी 2 पराभव आसात. इक्वेडोर ह्या वर्ल्ड कपाच्या सर्तीक विजय मेळयतलो काय ह्या लास्ट रिंग मॅचीत दिसतलें. मॉन्टेरे हांगासर जाल्ल्या मॅचीक व्हड म्हत्व आसलें. कारण ही मॅच वर्ल्ड कप इतिहास 1930 सालाक वर्ल्ड कप सुरू जालो तेन्ना सावन 96 वर्सांक 1000वी मॅच आसली. ही मॅच जपानान आपल्या दणदणीत खेळाक लागून ऐतिहासीक ठरयली. जपानान एफ गटांत पूर्ण 3 गुण मेळोवन आपली कामगिरी बरी करतना नॉकआउट फेरयेंत वचपाची संद वाडयली. तांणी ह्या मॅचीक ट्युनिशियाचेर 4-0 फरकान हार घाली. शेगी दुसरी मॅच हारिल्ल्यान ट्युनिसियाक सर्तींतल्यान भायर वचचें पडलें. जपाना खातीर ह्या मॅचीक आयासे उएदा
हाणें 2 गोल केले. उएदा हाणें 31व्या आनी 83व्या मिनटाक गोल केलो. जाल्यार मॅचीच्या 4थ्याच मिनटाक दाइची कामादा हाणें जपानाक फुडें व्हेल्लो. जाल्यार 69व्या मिनटाक जुनिया इटा हाणें जपाना खातीर आनीक गोल केल्लो. 2 गोल करपी आयासे उएदा हो मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराचो मानकरी थारलो. ह्या लीग मॅचींतले पयले मॅचींत जपानान नेदरलँडा आड मॅच 2-2 अशी गोल बादाबाद दवरिल्ली. आतां जपानाचे 2 मॅचींतल्यान 4 गूण जालात. ट्युनिसियाक सलग दुसऱ्या मॅचीक व्हडली हार घेवची पडली. पयल्या मॅचीक तांचे स्विडनान 5-1 अशी हार घातिल्ली. अशा रितीन ट्युनिसियान फकत 2 मॅचींनी 9 गोल घेतलात आनी फक्त 1 गोल केला. नेदरलँड आनी जपान हांचे समान 4 गूण आसात. जाल्यार स्विडन 3 गुणां सयत 3ऱ्या क्रमांकाचेर आसा. आतां ह्या फेरयेंतल्या लास्ट मॅचींनी स्विडन आनी जपान हांची मॅचगती मॅच जातली. स्विडनाक ही मॅच खूब म्हत्वाची आसतली. जाल्यार नेदरलँड आनी ट्युनिसिया हांचे मजगती दुसरी मॅच जातली. जपानचो पंगड द ब्लू सामुराई ह्या टोपण नांवान वळखलो वता. तांणी ट्युनिसियाचेर पूर्ण वर्चस्व राखतना खूब आक्रमक खेळ केलो. ट्युनिसियाचे ह्या मॅचीक सगळें कांय सारकें जावंक ना. पयल्या मॅचींत स्विडनान हरल्या उपरांत त्यांनी आपलो जो कोच आसलो साब्री लामुची हाका तर्फातर्फी भायर उडयलो आनी ताच्या जाग्यार एरवे रेनार हाका नियुक्त केलो. एका कांय मोजके दिसां भितर रेनार हाका ट्युनिसिया टिमीची बांदणी करप शक्य जावंक ना. ताका लागून शेगीत दुसऱ्या मॅचीक तांकां व्हडली हार घेवची पडली. कामादा हांणी 34 मिनटाक केल्लो गोल जपानाचो वर्ल्ड कप इतिहासांतलो सगळ्यांत वेगवान गोल थारलो. ताणें जोरान मुसंडी मारतना ट्युनिसियाच्या डिफेन्साक पूर्ण बेसावत दवरून गोल केलो. ताच्या उपरांत ट्युनिसिया पंगडाक सावरप शक्य जावंक ना. जपानान ही मॅच 4-0 अशा फरकान जिखली. वर्ल्ड कप इतिहासांत अशें व्हडलें जैत मेळोवपी जपान हो पयलो आशियाई देश थारला. आतां सगळी 4 मॅची जपान वर्ल्ड कपाक अपराजीत आसा. दाइची कामादा हांणी जो जपाना खातीर ह्या मॅचीक पयलो गोल केलो तोय जपाना खातीर विक्रमी गोल थारलो. ताणें 3 मिनटां 27 सेकंद ह्या वेळेन गोल करून जपाना तर्फे वर्ल्ड कपांतलो विक्रम नोंदयलो. ट्युनिसियाची जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार शेगीत 7व्या फावटीक ट्युनिसियाक वर्ल्ड कपाच्या फर्स्ट रावंडाकच भायर पडपाची पाळी आयला. वर्ल्ड कपाक आतां 22 जून ह्या दिसा जावचे मॅचीचेर आमी नजर दवरुया. भारतीय प्रमाण वेळेनुसार रातचे 12:30 12:30 बेल्जियम आनी इराण यांचे मजगती जी गटांतली मॅच जातली. ताच्या उपरांत फांतोडेर 3:30 वरार उरुग्वे आनी केप वर्दे हांचे मजगती मॅच जातली. जी गटांत 6:30 सकाळीं न्यूझीलंड आनी इजिप्त हांचे मजगती मॅच जातली. जाल्यार जे गटांत रातची 10:30 वरांचेर अर्जेंटिना आनी ऑस्ट्रेलिया हांचे मजगती मॅच जातली. 22 तारखेक जावपी ह्यो मॅची त्या पंगडा खातीर खूब म्हत्वाच्यो आसात. ह्या मॅचीच्या निकालाचेर तेंचे फुडल्या पावंड्याचें भवितव्य आसतलें. आतां जी गटांत न्यूझीलंड, इराण, बेल्जियम आनी इजिप्त ह्या 4 पंगडाचे दरेकी 1 गूण जालात. ताका लागून ह्यांच्या मजगती जी मॅच जातली ते 3 पॉयंटां साठी खूब उत्सूक आसतले. ह्याच गटांत जी मॅच जातली उरुग्वे आनी केप वर्दे ह्या दोनूय पंगडाचो 1-1 गूण आसा. तेंच्या खातीरय मॅच म्हत्वाची आसा. जाल्यार जे गटांक जातली मॅच अर्जेंटिना आनी उरुग्वे हांचेरय लोकांची नजर आसतली. कारण अर्जेंटिना आनी उरुग्वे हांचे दोगांचे 3 पॉयंट आसात. दोनूय टिमी कॉन्मेबॉल म्हणल्यार दक्षिण अमेरिकन गटांतल्यान वर्ल्ड कपाक येतात. तांकां पारंपारीक प्रतिस्पर्धी मानतात. अर्जेंटिनाच्या नजर लिओनेल मेस्सी हाचेर आसतली. 38 वर्सांच्या ह्या सुपरस्टार स्ट्रायकरान पयल्या मॅचीक हॅट्रीक केल्ल्यान तो उरुग्वे वांगडा कशी कामगिरी करता हेजेर नजर आसतली. फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टीव्ही अपडेट्सांक आयज इतलेंच. देव बरें करूं.